उटंगराच्या पावसाक लागून सांकवाळ उपासनगर वाठारांत डोंगराचे पालसण कोसळिल्ले. घडणुके उपरांत थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळ आनी वीज खात्याक कळीत केले. थळाव्या आमदारांनी घडणूक थळाचेर वचून पळोवणी केली. उपरांत माती काडून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो केलो गेलो. उटंगराच्या पावसाक लागून जायते कडेन सध्या झाडां पडपाची, डोंगराचे पालसण कोसळपाची घटना घडत आसा. ह्या दिसांनी मातश्यो गाडयो स्लो चलोवच्यो, कारण की पावस नेटाचो आसा. पावसान कळना की केन्ना झाड किंवा पालसण कोसळटले, म्हणून गाडयेचेर तुमी नियंत्रण दवरप खूब गरजेचें आसा. उपासनगर वाठारांत हे पालसण कोसळ्ळे उपरांत उजो पालोवपी दळान आनी वीज खात्यान हांगासर धांव मारून येरादारी खातीर ही रस्त्याक मेकळीक करून दिल्या. आम्ही आयकलां ते प्रमाणे सात 7:30 जालो आनी उपासनगर रावता पळय आमचे वर्कर प्रशांत आनी राज म्हणून तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो की हांगा लँडस्लायड जाला आनी खूब प्रॉब्लम जाल्ले आसा म्हणून. सो हांव इमिजिएटली येयलो, सराक फोन मारलो, एम एल ए सर आत्ताच येयला आनी सगळें इन्स्पेक्शन केलां आनी तेणी सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिले. फायर ब्रिगेड, पुलीस, डेप्युटी कलेक्टर, इवन गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर्स आले सगळे बेगीन क्लियर कर म्हणून. आनी तो माडान म्हणटा थंय आनी कितें प्रॉब्लम जालो म्हणून एम एल ए सर थंय गेला. पूण देव बरें कर म्हणटा एम एल ए सराक की तेणी इमिजिएटली एक्शन घेतलें. पूण हांव म्हणपाक सोदता की ह्या रस्त्यार कंटिन्युअस लँडस्लायड जातलेच, कित्याक रोड पळयत जाल्यार सगळी माती मोव जाल्ली आसा, खडपां देगेर आसा, झाडां वाडलेलीं आसा. सो हांव उपकार मागता, हांव अपील करता पंचायत, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी, ह्या रोडार कितें तरी मातशें तुमी करचें, नाजाल्यार हांगा डेंजर आसा, मनशाच्या लायफाक डेंजर आसा. तो रोड मातसो ताबडतोब तेणी येवन इन्स्पेक्ट करचो आनी कितें तरी रेमेडियल मेजर करचे. आतां लास्ट टायम पावस चड जाल्ल्यान आतां हिंगा चडशे गांवांनी आमच्या लँडस्लायड जायत आसा. आनी ही मेजर लेन जशें एडी बाबान सांगला ते भशेन ही मेजर एरिया आसतना हातून सारकें इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें ना. सो आमी आतां एम एल ए फोन मारून आपयलो आनी एम एल एनूय तें पळोवन गेला आनी आमकां दिसता हिंगा एक झाडी घातल्यार बरी, कित्याक ते कोसळत रावतले आतां. सो काम आतां ऑलरेडी स्टार्ट केलां. इलेक्ट्रिसिटी, फायर डिपार्टमेंट जशें ताणें सांगलें तशें सगळें पावलां आतां. तशें JCB आमचें वर्क स्टार्ट केलां आतां, पंचायतीकूय इन्फॉर्म केलां. सो आतां आनी एक हाफ एन आवरान हें क्लियर जातलें.